संसार आनी स्वर्ग रचला पळय तो अद्भुत सर्वेस्पोर पृथ्वीचे सगळ्या राज्यांचेर तांचे वयर तूंच तो जावन आसाय सर्वेस्पोर. सगळ्याकीन पयलीं ताणें कितें म्हणलें? तूंच तो जिवो सर्वेस्पोर. ताजे उपरांत तो कितें म्हणटा पळय, रचना केला पळय तो तूंच जावन आसा सर्वेस्पोर. उपरांत तो कितें म्हणटा? सगळ्या राज्यांचेर राज करपी तूंच तो सर्वेस्पोर. ह्या पृथ्वीमेर पळय कितले पासून राज्य आसूं, कितले पासून ते देश आसूं, हेजिकिया अशें म्हणटा, जितले पासून राज्य आसा पळय ताच्या वयर तूंच तो सर्वेस्पोर. हाजो अर्थ कितें? ह्या संवसारांत पळय जितले राज्य आसा पळय ते तुज्याच हातीन आसा. हो आख्खो संवसार वचून हाडला पळय तो तूंच न्हू, आनी तूंच तो जिवो सर्वेस्पोर. चवथें म्हटल्यार हांव वाचता, सर्वेस्पोरा दोळे उक्ते करून तूं पळय. आनी शनाशिरबाचे पळय ते उतरां तूं आयक पळय, तुजी निंदा करपाक ताणें हिंगासर ते चीट धाडल्या. कान लावन आयक, सर्वेस्पोरा हें तर सत. असिराचे राजान पळय जायते जातींक तांचे देशांक भस्म केला आनी तांचे देवांक उज्यान उडयले, कित्याक ते देव नासले. ते मनशान घडोवन हाडले पळय फातर आनी लांकडांचे म्हणून तांचो भस्म करूंक जालो म्हणून आतां म्हज्या सर्वेस्पोरा तूं आमकां ताज्या हातांतल्यान साल्वार कर. ह्या पृथ्वीचे राज्याच्या लोकांनी तांणी जाणा जावच्याक की तूंच तो एकूच सर्वेस्पोर. संवसाराच्या राज्याच्या लोकांनी हें जाणा जावचें फकत तूंच तो. आनी शेवटाक तो अशें म्हणटा, हे पृथ्वीचे सगळे राज्य आसा पळय ते जाणा जावंक फकत तूंच तो सर्वेस्पोर, आनी तुवेंनूच आमकां ताज्या हातांतल्यान साल्वार करूं येता. आमकां राखून दवर. हाजो अर्थ म्हणल्यार कितें? पळय जो तो बोल्डिश्ट राजा आसा ताज्या हातांतल्यान तूं बोल्डिश्ट सर्वेस्पोर आमकां सोडय. तो कितें म्हणटा जाणा? सगळ्याकीन चड पदवेदार तो राजा आसा पळय, तो बोलिश्ट राजा आसा पळय, ताज्या हातांतल्यान साल्वार करूंक ताचे वयर चड पदवेदार तो पळय तो तूंच. तो इतले बोडाय कोत्ता पळय, हांव एका मारला ताका मारला अशें. तो म्हणटा हें राज्य जिखला तें राज्य जिखला, पूण हें सगळें बरें आसा. सर्वेस्पोरा तूं चड पदवेदार. सगळ्या परजेचेर तूं राजा. सर्वेस्पोरा तूं राज्यांचेर तूं राज कोत्ताय. सगळें सृश्टी तुवेंच रचलेली आसा. आनी इतलेंच न्हू, तूं जिवो सर्वेस्पोर अशें म्हटलां. कितें म्हणून ताणें मागणें केलें? दुस्मन कितलो व्हडलो आसा पळय तें सांगपाची कोशिश केली काय? जायते फावटी आमी सर्वेस्पोराच्या मुखार येवन आमचे पळय ते कोश पळय कितले अवघड आसा पळय ते सांगपाची कोशिश करता. सोम्या, हें दुयेंस जाल्यार सारकें चड वाडलां अशें म्हणटा हांव. फाटल्या सुमारान आमकां एक टेस्ट करूंक सांगला आनी तें टेस्ट येवंक ना अजून पासून. ताणें सांगलें तें टेस्ट काडपाक ते आतां मुंबय धाडलेलें आसा. आतां ते मुंबय सान पळय मंगळारा दिसा येता. तो रिपोर्ट येयला पळय, आतां तितून तिका जायतो फर्क आसा. ह्या दुयेंतांतल्यान जायते लोक साल्वार जायना बापा. असलें दुयेंस पळय हजारांतले एकल्याकूच जाता अशें ते म्हणटा. हांव रोखो ये म्हाकाच जाला म्हज्या बापा. हांव आतां मरतलो. हें सगळें तूं कितें कोत्ताय? फकत पळय तूं तुज्या प्रॉब्लमाचेर ध्यान दवरता. ताजे भायर तें प्रॉब्लम पळय कितलें पळय खोल आसा पळय तें जाणा जावनूय तातूंत तूं आनी पिडीत जाताय पळय, आनी हुस्कोत जाताय पळय. हांव तुका सांगूंक सोदता पळय ते तुजे कसलेय प्रॉब्लम जावं. गोलियताक मारपाक पळय थिंगा सावलूक वो दाविदाच्या पळय त्या भावांक, त्या सैनिकाक वो ताच्या पळय ते सेनापतीकूय तांकां ती हिम्मत नासली. ते सारके थिंगासर भिलेले. तेन्ना दाविदान कितें केलें तुमकां खबर आसा? तो 5 धाकटुले सुडसुडीत फातर घेवन थिंगासरल्यान गेलो. ताजो अर्थ कितें आसलो? पळय ह्या पिश्याक पळोवन थिंगासर लोक भियेला आनी मोत्तात. ताका मारप म्हणल्यार चड व्हडलें कांय न्हू. सर्वेस्पोरान निश्चय केला जाल्यार हो धाकटुलो फातरूच पुरो. तो दुस्मान कितलोय व्हडतो आसलो तरी आसतना म्हज्या सर्वेस्पोराच्या हातान हो धाकटुलो फातर त्या दुस्मानाक जमनीर उडयतलो. हो भावार ताणें दवरलो. हांव तुमकां सांगता, ते प्रॉब्लमाक व्हड करून पळयनाकात. ते प्रॉब्लमाक दुर्बिनान घालून पळोवपाची कोशिश करनाकात. आमच्या जिवितान पळय जें करूंक जाय पळय तें चालतें काम कितें तुमी जाणाव? आमी तें प्रॉब्लम चड व्हडलें कोत्ता. आमी तें मायक्रोस्कोपान घालून तें पळोवंक सोदता. जेन्ना आमी सर्वेस्पोराच्या हाजीरपण येता पळय तेंच आमी ताका सांगता. मातशें एक फावटी हांगासर हेजिकियाक पळयात. ताजी जाणविकायेन पळय तो मागणें कोत्ता.
उरलेलें सगळें कांयच नाका. ही चीट वाजोवन म्हजे भितर पळय उचामोळें जालां म्हणून वेगळ्या वेगळ्या पळय येवन तुज्या आजेर पळोवन पळय हांव हे प्रॉब्लेम दवरता. पूण तरी आसतना सौम्या, आमी पळय ज्या सर्वेस्पराची पळय ती सेवा कोत्ता पळय, तूं जाल्यार जीव हो सर्वेस्पर. तुवेंनूच रचून हाडला पळय तो सर्वेस्पर. तूं राज्यांचेर राज कोत्ता पळय तो. तूं सगल्यांचो पळय सर्वेस्पर. तुज्याच लागीं सगलें तें बळ आसा. तोच तूं सर्वेस्पर. सर्वेस्पराक उंच उबारात. सर्वेस्पराच्या आजीरपणान पळय जे तुजे प्रॉब्लेम घेवन येता पळय ते सर्वेस्पर ते उपाय करपाचो आसता तो कितलो व्हरतो पळय तो. तें उगडास करून पळयात. आमचें जें कोश्ट आसा, आमचें पळय जें दुयेंस आसा पळय तेजे फाटल्या दिसांनी पळय ताणें तातूंत पळय कितलें तें व्हडलें काम केलां तें आमी विसरता. हें आमचें जिविताचें सगळ्याकीन व्हडलें प्रॉब्लेम. हांव विचारता पळय जेन्ना तूं दुयेंत आसलो पळय सर्वेस्परान तुका हात लावन तुजें एक बेसांव दिलें, कसलें पळय तुका दुयेंस आसा सर्वेस्परान तुका तर बरें केलां, तूं केलात बरें आसा. तुजे जिवितान पळय जे त्रास आयले पळय ते त्रासांतल्यान तुका साल्वार केलो पळय तो सर्वेस्पर. जेन्ना तूं प्रवास करतालो, तूं बायकार वयतालो, ऑटोन वयतालो पळय, ओ तूं कारान वयतालोय, सर्वेस्परान आमकां राखलें. आमचे त्रास येयले आनी आमचे थिंगासर जीव वचपाचो. सर्वेस्पराचे काकळुतीन ह्या भाशेन सर्वेस्परान आमकां राखलें. अशें कोण आसता जाल्यार हात उखलात? येस. आनी ह्या भाशेन तुमकां जाय तेतून हांव विचारीत, हें लिस्ट थिंगासर जाय तें वाडत वयतलें. 1 मिनीट थांबात. कोणाचें जिवीत त्रासान आसा काय? कसलेंय थिंगासर ते प्रॉब्लेम आसा चाल तें करून 4 भाशेंचे आसता. एक ओत्मीक समस्या, एक पयशांचे वाटेन, एक दुयेंसाचे वाटेन आनी निमाणें म्हटल्यार फामिलीचे वाटेन. कसलेंय ते प्रॉब्लेम आसत आमी 4 भाशेंचे ते प्रॉब्लेमान आसता. आतां म्हजो प्रस्न पळय ते जे कोणाचे प्रॉब्लेम आसा मातशे हात वयर काडात. येस. जर कोणी हात उखलूंक ना जाल्यार मातशे हात लावन पळयात तो जिवो आसा वो ना. कित्याक पळय तो जिवो ना पळय ताजे भितर कांय प्रॉब्लेम आसचे ना. जिवीत आसा जाल्यार प्रॉब्लेम आसतले. रायट. जाल्यार जितल्या भावा भयणांनी पळय आतां मातशे हात दाखयला, तुमच्या फाटल्या दिसांनी पळय जेन्ना पळय ते त्रास आयले जाल्यार तुमी पळय जे सर्वेस्पराचेर पळय विश्वास दवरता ते जाणा जावन ताच्या कृपे वडेन ताणें तुजेर काकळूत करून तुका ते त्रासांतल्यान सोडयला वो सोडोवंक ना. फाटल्या दिसांनी कितल्या जाणांक सोडयल्या मातशे हात वयर काडात. रायट. फाटल्या दिसांनी पळय तुमकां सोडयला पळय तो सर्वेस्पर आयज बदलला काय? फाटल्या दिसांनी पळय जे सर्वेस्परान तुमकां सोडयला पळय ताची शक्ती उणी जाल्या काय? ज्या भाशेन फोनाची बॅटरी देंवता त्या भाशेन पळय ते सर्वेस्पराची पळय ती बॅटरी थिंगासर शक्ती उणी जाल्या काय तुमकां दिसता? मातशें आयक. आरे हें तुकोडें जावचें ना. तो ल्हानपणींतल्यान पळय थिंगा एक झुजारी, तो सारको चड बोलिश्ट. तुकोडें तें जावचें ना. जेन्ना दाविदाक पळोवन राजा साऊल अशें म्हणटालो, राजा 1 मिनीट आयक. हांव तुका कितें सांगूंक सोदतां. कितें? म्हज्यो शेळ्यो पळय थिंगासर तें मैदान आसतना थिंगा देरेपेंतूच वय थिंगा कितें जालें? देरेपेंतूच एक शिंव आयलो. त्या वेळाचेर पळय जेन्ना तो शिंव येयलो थिंगासर आक्रमण करतालो म्हजो सर्वेस्पर. त्या शिंवाक कोणें म्हज्या सर्वेस्परान तांकां पळय शेळ्यांक साल्वार करपाक ताका सारकें पिंजर उडोवच्याक ताणें म्हाका बळ दिलें. तो आतां कितें उगडास कोत्ता? तेन्ना पळय तें एक चॅलेंज आसलें आनी सामको दुस्मान आसा. ताजेकीन व्हरतो कोण एक वीर थिंगा दिश्टी पडटा. ताजे मोकामोल करपाक कोणाक कोणें थिंगा गडो ना. तेन्ना दावीद थिंगा कितें उगडास कोत्ता? तेका पळोवन थिंगासर अशें ताणें म्हणूंक ना तो चड उंच आसा. म्हाका दिसता हेजें वजन 200 किलो तरी आसतलें. तुमकां खबर आसा गोलियत कितलो लांब आसलो? 9 फीट इतलो उंच तो आसलो. चालत्या पर्सनॅलिटीचो तो नासलोलो. तो सारको बोलिश्ट तितलो व्हडलो तो आसलो. ताका पळयताच थिंगा भिरांत दिसताली. लोक थिंगासर भिताले. आतां तुमी आयकात म्हाज्या इश्टानो. दावीद गोलियताक थिंगा पळयनासतलो. फाटल्या दिसांनी पळय सर्वेस्परान पळय ताच्या जिवितान जें काम केल्लें तें तो पळयता. सावलूक तो थिंगासर म्हणटा मातशें 1 मिनीट राव राजा. पाटी पळय कितें जालें? कितें जालें? जेन्ना तो शिंव आयलो आनी म्हाज्या शेळ्यांक तो वत्तालो ताका पिंजून उडोवपाची म्हाका शक्ती सर्वेस्परान दिली. त्या शिंवाक कडल्यान म्हाका सर्वेस्परान साल्वार केलो. आनी जेन्ना वाशेल येयलें पळय तेन्ना ताका पासून पिसपाची शक्ती सर्वेस्परान दिली आनी तेन्ना पासून सर्वेस्परान म्हाका राखलो. फाटल्या दिसांनी पळय म्हाजे प्राण साल्वार केला पळय तो सर्वेस्पर. आतां म्हाजो जीव कित्याक तो साल्वार करचो ना? म्हजो सर्वेस्पर म्हाका राखून दवरतलो. होच म्हजो भावार्थ. आमचें सगळ्यांकीन व्हडलें दुयेंस कितें आमी विसरता. मातशें तुमचे फाटल्या जिवितान नजर मारात. सोमयेन आमचें पळय जिवितान जें काम केलां कितलें व्हडतें कामां. आमचो जीव वयतालो पळय तशें त्रासांतल्यान आमकां ताणें साल्वार केलें. वेगवेगळ्या त्रासांतल्यान आमकां ताणें साल्वार दवरले. हातीन 1 रुपया पासून नासलो. भाटकार येवन म्हणटालो थिंगासर म्हाजे 5,000 दिना तुका काबार करतलो. हांव सांजचे 5 येतलो आनी म्हाका सांजचे ते 5,000 म्हाका तूं दी. ह्या भाशेन थिंगा एक वेळ थारोवन तो गेलो. त्या वेळाचेर थिंगासर एक भाव आयलो.
ह्या शारांत हांव कसल्या तरी कामाक आयला आनी म्हाका 5,000ची गरज आसा. हांवें त्या कडेन थिंगासर 5,000 घेतलेले. तो म्हाका मागतलो ह्या भाशेन ताणें म्हाका भिरांत दिला. आतां काय नजो हें पळय. त्या भावान ताका ते 5,000 रुपया ताका दिले. त्या वेळार पळय ते 5,000 पळय ते पयशांचे प्रॉब्लम थिंगा सॉल्व जालें वो जावंक ना. एक मिनीट, तुमी सांगतात न्हू जालें सारकें न्हू? हांव विचारता सर्वेस्पराचे नदरेन पळय ते 5,000 चड व्हड काय? हांव कितें म्हणटा 5 लाख उंच आनी 50 लाख ताजेकीर आनीक उंच. तुमी अशें म्हणटा काय आतां हे 50 लाखाचे पळय प्रॉब्लम येयला सर्वेस्परा तें चड व्हडलें जावन आसा अशें. जाल्यार सर्वेस्परा कोणें येवन तो अशें तुका म्हणटा कितें तुवें देवळी चूक केल्या घेवच्या आदी म्हाका विचारलेलें. आतां तूं थेरपेथीचेर म्हणटा म्हाका 50 लाख दे, हे हुंयचे हांव तुका दितलो. आनी आख्खे ह्या संवसारांत पळय 700 करोड लोक आसा आनी सगळे विचार कितें जातलें काय? अशें म्हज्या लागीं पयशे घेयत वतले जाल्यार म्हाज्या लागीं कितें उरतलें? 10 रुपयाचे पळय जे तुका पळय त्यो अर्थीक परेशानी आसली पळय तितूंतल्यान तुका सोडोवच्याक पळय तेका सर्वेस्पराक तें एकदम सोंपें तुका दिसता. तुमी सजमली न्हू, तुमी मानतात न्हू, तें प्रॉब्लमाक तुमी इतलें बारकायेन पळयनाका, ती तुका भिरांत हाडटले. पोत्तून पोत्तून त्या प्रॉब्लमाचेर ध्यान दिनाका, ती तुजी शांती थिंगासर बिगडयता. जरी तुजें कितें प्रॉब्लम आसा तें प्रॉब्लम सॉल्व करपी ते सर्वेस्पर आसा ताचेर तुवें ध्यान दिवचें. ताचे पदवीचे पळय तुवें तें चिंतूंक जाय. तुज्या जिवितांत ताणें कितलीं व्हडली कामां केल्यां ती तुवें चिंतूंक जाय. हेजिकियान सर्वेस्परा कडेन कितें मागणें केलें तुमी जाणा? तो चड बलिश्ट आनी ताजी सेना बसून ती चड व्हडली. एकल्यान तर मारले आमचे 10 जाण मरतले. अशें कांय म्हणोंक ना. ताणें कितें म्हटलें, बापा तो देवाक उगडास दिता. पळय सर्वेस्परा तूं जिवो. सर्वेस्पोर सगले रचनेचो तूंच रचणार. प्रितुमेचे सगल्या राज्यांचेर तूंच राजा. सगले पोरजेचेर तूंच व्हरतो सर्वेस्पोर. तूं सोर पदवेदार सर्वेस्पोर. इतल्या व्हडट्या सर्वेस्पोराक त्या राजाचे पळय ती मान बागोवंक तुका कांयच न्हू तें. तूं आयक, तूं मातशें ताजेर नदर घाल आनी तूं आमकां सगल्यांक साल्वार कर बापा. हेंच मागणें केलें. हें एकदम सोंपें न्हू. आयक सोमिया, पळय सोमिया, साल्वार कर सोमिया. हें मागणें केल्या उपरांत हेजिकियान कितें केलें तुमकां खबर आसा? आतां तुमकां सांगून तें बंद कोत्ता. वोड 32 आतां हांव तें वाचता आनी हांगा असिरियाचे राजा विशीं सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तो ह्या नगरांत भितर सरचो ना. तितलेंच न्हय, तो एक बाण पसून हिंगासर सोडचो ना आनी आपल्याची ती ढाल घेवन तो हिंगा येवचो ना. वो हाचे विरुद्ध ताजेर उबें रावंक जावचें ना. ज्या मार्गान तो आयला त्याच मार्गान तो पत्तो वेतलो. ह्या नगरान ताका भितर सरोंक जावचें ना. उलयता पळय तो सर्वेस्पोर. हांव म्हजे खातीर आनी म्हज्या पळय सेवका दाविदा खातीर हांव ह्या देशाची रक्षा कोत्तलो आनी त्याच रातीक म्हणल्यार त्याच वेळार ज्या दिसा हेजिकिया सर्वेस्पोराच्या हाजीरपणान गेलो, ताजे सगले दूख ताजी सगली खोती सर्वेस्पोराच्या हाजीरपणान थंय दवरून बापा हें प्रॉब्लम म्हाका चड अवघड लागता पूण हांव विस्वास ठेवता पळय तूं ह्या प्रॉब्लमाकेर तूं व्हरतो. तूं चालतो सर्वेस्पोर न्हय. सर्वेस्पोराचे पदवे विशीं सर्वेस्पोराचे मोहिमे विशीं जेन्ना पळय ताणें सर्वेस्पोराची मोहिमा केली पळय त्याच रातीचे सर्वेस्पोराच्या स्वर्गदूतान असिरियाच्या त्या लोकांक थिंगासर 1,80,05,000 सैनिकांक तो मारता. म्हणल्यार थिंगासर 1,80,05,000 तांकां मारता. आनी सकाळी फुडें जेन्ना लोकांनी उठलें आनी पळयलें थंयसर फकत मोडींच मोडी पडल्यान. म्हणल्यार सगलीं मेलीं आनी फकत थिंगासर मोडी आसलीं. कितले लोक? 1,80,05,000 थिंगासर मोडी पडलोलीं. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो, ज्या सर्वेस्पोराचे आमी प्रचार कोत्ता तो सोर पदवेदार, तो पोरजेक तो आपल्याचेर राखता. सगल्या राज्यांचेर तो राज कोत्ता. सगल्यांचो तोच रचणार आनी आयज तोच
जिवो सर्वेस्पोर हे प्रॉब्लमाचे केन्ना उपाय मेळतलो, केन्ना येवपा जातलो ही भिरांत आसा. वो दुस्मान केन्ना पयस वयतलो ह्या भाशेचे जायते जायते तुजें चिंतन आसा. पूण सर्वेस्पोरान एकेच रातीन सगळें थंयसर काबार केलें. आयच्या दिसा थिंगासर भिरांत आसलें, पूण दुसरो दीस येयल्या उपरांत कितले दुस्मान आसले, सगळें नाच जालें. पवित्र पुस्तक म्हणटा, आख्खी रात पसून जरी तर हांव रडलो, पूण सकाळ येताच म्हाजो सर्वेस्पोर म्हाका आनंदान भोगता. आमचो सर्वेस्पोर कितलो अद्भुत. कित्याच राती हेजिकाच्या जिवितांत ताणें तो एक रात थिंगासर नियुक्त केल्ली. वो मागणें पळय ताचो जबाब ती कुरपेची रात आसली. आयकात म्हज्या भावा भयणांनो, तुमच्या जिवितांनी घोडेक काळोखान तुमी सगळीं आसतलीं. सोर भोंवतणी तिंगा काळोख आसा. आयक, तूं घोडेक थिंगा चिंता आसतलें सोर भोंवतणी काळोख आसा, सोर भोंवतणी थिंगा काळोख आसा. जाल्यार थोड्याच आतां वेळान सुर्याची ती किरणां येवची आसा. सर्वेस्पोर तो सगळो काळोख तुजे कडच्यान पयस करचो आसा. सर्वेस्पोर म्हणटा पळय, जे कोणाक जेम पळय आसा पळय ती दिता. सर्वेस्पोरूच ताका ती दिता. हेजिकिया सर्वेस्पोराच्या आजीरपणान येयल्या उपरांत मागणें केल्या उपरांत तो सुसेगाद मागीर न्हिदता. सकाळ येवन मागीर तेजे सिपाई थिंगासर ताका एक संदेश दिलो आसतलो. राजा, राजा, तूं जाणा कितें जालें थिंगा? कितें जालें? सगळे थिंगासर मेले. सगळे मेले. कोण मेलो? असिरियाचे सैनीक. कितें जालें? कोण जाणा. कोणाकूच खबर ना कितें घडलें थिंगा. 1,80,05,000 थिंगासर डेड बॉडीज थिंगासर आसा. कितें जालें? राजा, काल पळय जे तुवें मागणें केलें पळय ताचो जबाब येयलो. राजा, आजेकीन व्हरता आनी कितें आसूंक जाता? म्हज्या भावानो आनी भयणानो, जी पळय तूं मागणी कोत्ताय तें रातीकूच सर्वेस्पोर तुका जबाब दिवचो आसा. काळोख तो काडून तुका तो सर्वेस्पोर उजवाड दिवचो आसा. तें जावचें आसा. तुजे पळय दुखांचें, तुजे ते त्रासांचें सगळे दीस पळय ते काबार जावचें आसा. तो दीस जे पळय तुजे त्रास आनी ते सगळे तुजे पळय ते कोश्ट आसा तें दूख पळोवन तुमी दुखीत जायनाकाय, पूण ताजेकीन व्हरतें पळय जे त्रासान आसाय पळय ताजेकीन व्हरतो पळय तो सर्वेस्पोर आसा. जेजू क्रिस्त. हेजिकिया भाशेनच आमी करूंक जाय. सर्वेस्पोराची व्हडविकाय आमी करची. सर्वेस्पोराची ती व्हडविकाय मानून घेवया. सर्वेस्पोराचे तो कितलो व्हडतो, तो कितलो सोर पदवेदार. पवित्र पुस्तकांत जें सगळें बरयलां तें वाचून आमचो भावार्थ वाडोवया. ह्या वेळाचेर शैतान तुका म्हणटा सगळें काबार जालें, आनी अशें म्हणटा तेन्ना मातशें तुमी पाटी वसात आनी म्हण, आरे पिश्या 2016 तूं अशेंच म्हणलेलें, म्हजें काम काबार जालें अशें म्हणलें. काबार जावंक ना. 2023 आतां हांव पावलां. 2019 पासून तुवें अशेंच म्हणलें. कितें म्हणलेलें? तूं काबार जालोय. आतां 2023 आसा. 2018, 2017, 2010, 2015 हे सगळे वर्सां तुवें अशेंच म्हणलेलें. 2010 पासून तुवें अशेंच म्हणलेलें. कितें म्हणलेलें? तूं आतां काबार जालोय. मातशें तूं चोतरान आयक. बायबल म्हणटा पळय थिंगा सैतान एक फटकिरो. जें उलयता पळय तें फोटी. विश्वास करिनाकात. सर्वेस्पोराचें तुजें काम आसा. आयकतात न्हू तुमी? बावा भयणानो, सर्वेस्पोराचें काम आसा. तुवें जें काम करूंक जाय पळय तें जायतें आसा. सर्वेस्पोरान तुका तें काम दिलां. सर्वेस्पोरान तुका जी सेवा दिल्या, जे मेरेन पळय ती पुरी करी सोर तूं काबार जावचो ना. सैतानाक तुका कांयच करूंक जावचें ना. तूं सर्वेस्पोराच्या हातान तूं सुरक्षीत आसतलोय. हिम्मत धरून तूं सर्वेस्पोराच्या जिवितांत तूं मुखार सरीत राव. तूं सर्वेस्पोरा कडेन कसले त्रासान घेवन आतां आयलाय काय? दुखांनी तूं आयलाय काय? कोश्टान तूं आयलाय काय? जाल्यार आतां यात सर्वेस्पोराच्या हाजीरपणान मागणें करुया. कितें म्हणोन? म्हज्या बापा, पळय बापा, म्हज्या दुस्मानाचें उतरां तूं आयक बापा. म्हाका जे कोश्ट दिता पळय तांची तूं उतरां आयक. म्हाका गाय दिता पळय त्या लोकांचें उतरां तूं आयक. मोगाच्या भावा भयणानो, काळजांतान आमी सगळीं मागणी करुया. व्हरत्या मोगाच्या सर्वेस्परा बापा, आयज आमी तुज्या हाजीरपणान जी सगळी मागणी कोत्तांव हें तूं आयक
आमी तुज्या आजीरपणान आमी हिंगासर येयला ते एकूच आमकां जाय. तूं आयक. हें तूं आयक बापा. आमचें मागणें तूं आयक बापा. आमचे विरुद्ध पळय जो सैतान उलयता ताजी ती वडविकाय तूं आयक. आमचे विरुद्ध पळय सैतान आनी सैतानाचे लोक पळय जे सगळे मांडावळ कोत्ता पळय तें तूं पळय आनी तें तूं सगळें आयक. सोडय आमकां बापा. साल्वार कोर आमकां. आमच्या देशाची आनी आमच्या राज्याची रक्षा कोर. दर एक मनीस तुज्या मोगांक सोजमोंक ताजेर ध्यान दिवंक आनी तुजी महिमा करपाक आमच्या ह्या देशान रावता पळय दर एक मनशाक तूं साल्वार कोर बापा. आयज राती पळयचे आमी मागणें कोत्ता पळय तें तूं आयकोन. आमचे मंदिरान जे सगळे मेंबर आसा मागण्यान पळय ते सगळे एक जाला पळय तांकां सगल्यांक सोडय तूं बापा. तुजें बेसांव दवर बापा. लोकांची दुखां तूं पूस. जे पळय ते त्रासान पडलेले आसा पळय ते त्रासांतल्यान तूं तांकां सोडय. आडखळ्यो आसा पळय ते आमच्या जिवितांत तूं काड. तुजी कृपान तुजी दोळाय करून तुज्या नांवांक पळय थिंगासर तूं महिमा दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचे महिमे पासत. जेजू क्रिस्ताच्या नांवां पासत. आशा आमी दवरल्या पळय ती आमचे सोजमिकायचे वयर तसलो पळय तूं जबाब दिवन तुजीच महिमा जावन दी बापा. आमच्या देशाचे राज करता पळय तो आमचो प्रधानमंत्री मोदीजीक आनी हिंगासरलो पळय तो मुख्यमंत्री आसा पळय तो KCRजीक आनीक जगनजीक बापा तांकां आनी तांचे फामिलीचेर तुजें बेसांव देंवय. तुज्या समाधाना वरवीं तुज्या आनंदा वरवीं तुजे तारुणेचें बाग आसूं दी. तांकां आनी तांचे फामिलीक तूं बोर बापा. उतर आयकला म्हूण आनी उतरा वरवीं आमच्या भावार दिला तुका आर्गां दिता. आमी मागणें करूंक जाय म्हणून तुमकां हें शिकयलां म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. म्हज्या बापा हें रोयलां पळय तें उतर आमच्या काळजांत तें फळादीक जावं दी. फळादीक जिवीत जिवपाक तूं आमकां थंयसर आदार कर. ह्या मागण्यान पळय जीं सगळीं जुळलेलीं आसा पळय तेंचे पासत हांव तुका स्तुती आनी आर्गां दिता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागणें कोत्ता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.